नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. 2010 वर्सा सील केल्ल्या सोऱ्याच्या कंपनीत बेकायदेशीर रितीन बनावट सोरो करप चालूच. प्रुडंटाच्या हाताक लागले फोटो. एक्सायज खाते सुस्त. भाजपा फुडाऱ्याचा आशीर्वाद. आगवाच्या 128 कैद्यांक धाडले कोलवाळच्या नव्या जेलीत. दुसऱ्या टप्प्यात सडा जेलीतल्या कैद्यांकूय धाडटले कोलवाळे. संघटन मंत्री सतीश धोणाच्या बदलेवेल्यान बीजेपीत फूट. धोणाक गोंयांत दवरचो भाजप विमोची मागणी. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा बदलेचो पक्षाचेर जावचो ना परिणाम. ओल्ड गोवा बायपास रस्त्याचे काम अजून येवच करतल्यांक लोकांक नाका शेवट. पावसाळ्यात सगळो चिखोल, गिमात धुल्ल, लोक बेजार. काम बेगीन करपाची मागणी. आणि नॅशनल गेम्सा खातीर गोंयांत मागलास. केंद्र सरकारा कडेन फंड. खेळा मंत्रालयाचे पथक फुडल्या सप्तकात पळोवणी करपाक येतले गोंयांत. खबर विस्तारान. 2010 सालांत एक्सायज खात्यान सील केल्ल्या सोऱ्याच्या कंपनींतल्यानूच बनावट सोऱ्याची तस्करी जाता. क्रायम ब्रांचीक खबर मेळटकूच पुलीस धाड घालतात. वंटीक फाटल्या वटेच्यान बुराक मारून सोरो तयार करपाचें काम बिनधास्त चलना. 15 जाण कामगार कामाक पेटल्यात. क्रायम ब्रांच रोखडीच एक्सायज खात्याक इन्स्पेक्शन करून अहवाल दिवंक सांगता. मात खातें अजून पासून सुस्त. कागाळूच करना. सुत्रां म्हणटात हे फॅक्टरीत बीजेपीचेच एका वरिश्ठ फुडाऱ्याचो आशीर्वाद आसा. हे बेकायदेशीर कामाचे फोटो आता प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. पळयात सोऱ्याच्या तस्करीचेर खासा रिपोर्ट. गोवा क्रायम ब्रांचीन बेकायदेशीर आनी भेसळ सोरो तयार करता म्हूण फॅक्टरीचेर धाड घाली. क्रायम ब्रांचीन धाडी उपरांत एक्सायज खात्यान इन्स्पेक्शन करचें आनी फॅक्टरी आड कायदेशीर कागाळ नोंद करपाचे आदेश दिले. एक्सायजान टेट्राक्विन फॅक्टरीचें इन्स्पेक्शन केलें. एक्सायजाचो रिपोर्ट आजून येवपाचो आसा. गोवा क्रायम ब्रांचीन केल्ल्या पंचनाम्यान बेकायदेशीर गजालींची एकान एक नोंद आसा. कांय दिसा फाटीं बंद उडयल्ल्या टेट्राक्विन फॅक्टरींतल्यान तयार जाल्लो सोरो हेर राज्यांनी स्मगल जाता म्हूण म्हायती मेळिल्ली. 23 जुनाक क्रायम ब्रांचीन मारिल्ले धाडीन बेकायदेशीर सोरो करपा खातीर फॅक्टरीच्या फाटले वाटेन वंटीक व्हडलो बुराक मारिल्लो मेळ्ळो. भितर सरतकच मशिनां आनी 15 कामगार काम करतना सांपडले. क्रायम ब्रांचीन उपरांत कारवाय आनी पंचनामो करून एक्सायज डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट धाडून फॅक्टरी आड कागाळ नोंद करपाक लायली. क्रायम ब्रांचीन मारिल्ल्या धाडीचे एक्सक्लुझिव्ह फोटो आनी पंचनामो प्रुडंटाच्या हातीक लागला. क्रायम ब्रांचीच्या रिपोर्टा वेल्यान एक्सायजाच्या टिमीन ह्या आठवड्यान फॅक्टरीचें इन्स्पेक्शन केलें. क्रायम ब्रांचीक आपूण जावन फॅक्टरी आड FIR घालपाक आनी फॅक्टरी बंद करपाक अधिकार ना. कायद्या प्रमाण एक्सायजान फॅक्टरी आड कायदेशीर कागाळ नोंद करपाक जाय. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बीजेपीच्या एका व्हडल्या फुडाऱ्याच्या टेट्राक्विन फॅक्टरीन चलपी बेकायदेशीर गजालींक तेंको आसा. एक्सायज डिपार्टमेंट बीजेपीच्या हेडक्वॉर्टरांतल्यान येवपी दबावाक बळी पडटा म्हूण बोवाळ पडला. एक्सायज कमिशनर मात म्हणटा अजून आपल्या म्हऱ्यांत रिपोर्ट पाविल्लो ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट विवेक प्रभू. आगवाच्या कैद्यांक शेनवारा सरकारान नव्या बांदिल्ल्या कोलवाळीच्या जेलींत धाडले. पयल्या टप्प्यात 128 कैद्यांक कोलवाळे हालयले. दुसऱ्या टप्प्यात सडा जेलींतल्या कैद्यांक कोलवाळे जेलींत व्हरतले. कोलवाळ जेलीचें काम अजून चालू आसा. काम पुराय जालें काय बाकीच्या कैद्यांकूय कोलवाळे हाडटले. 128 प्रिझनर्स वे काल पर्यंत आणि आता झाले. आता फक्त 40 लोक उरले. जितले बॅच आसलो तितलो हाडला. ऑलमोस्ट हाडले. आता थोडे उरले. खंय तरी सुरवात जावंक जाय आसली न्हू. सो आज ती सुरवात केली आमी. आनी जशें एस्टॅब्लीश जातले कित्याक ते किचनाचो सांबाळ बी करपाक जाय. सो तातूंत आमी ऑलरेडी आतां फोन केला तांकां. जेवणाची वेवस्था जाली की मागीर रोखडेच आमी ते दुसरे अंडर ट्रायल आसा तांकां फाल्यां. ही सेकंड फेज ते डिसेंबर पर्यंत म्हणटा ते PWDच्या हातान आसा. आमच्या हातान आमी कितें फक्त PWDन तयार केली की हाडून आमी घालपाचें. आग्वाद हे एक इतिहासीक स्थळ. सरकारान हाच्या फुडें ही गजाल लक्षांत धरून आग्वाद विशीं विचार करपाक जाय अशें एल्विस गोम्स उलयलो. Considering it is a property of the government, okay. Now how the government will deal with that is entirely left to them, and it is also a heritage monument if you ask me.
personally. So all these aspects will have to be taken into account. There's a history behind it. Freedom struggle is linked with Agawada. So I think they'll have to take into account all this before taking the next step. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि श्यामसुंदर फट्टे. बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोणाच्या बदलेक लागून बीजेपीत फूट पडल्या. धोणाची बदली केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा बीजेपीच्या कांय कार्यकर्त्यांक घेवन पक्षाच्या एका गटान धोणाची बदली जावची न्हय म्हणून बीजेपी ऑफिसान विरोध सुरू केला. हातून मंत्री मांद्रेकाराचो पूत सगळ्यांत फुडें आसा. प्रदेशाध्यक्ष विनय म्हणटा मतां वयर पावयता. मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाची बदली जाली म्हणून पक्षाचें कांय आडना. बीजेपीच्या संघटन मंत्र्याची कोकणात केल्ली बदली बीजेपीच्या कांय जाणांक बरीच मनाक लागल्या. बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोणाची गोंयच्यान बदली करपाच्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या निर्णयाक मंत्री मांद्रेकाराच्या पुतान चॅलेंज केल्या. भाजप युवा मोर्चाचो अध्यक्ष समीर मांद्रेकारान मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या वाडदिसाच कार्यकर्त्यांची बसका घेवन विरोध केलो. समीर मांद्रेकारान पणजे बीजेपीच्या मुख्य ऑफिसान बसका घेवन धोणाक समर्थन दिले. मात मिडियान विचारल्यार तो वोग्गी जाप काडूंक ना. सतीश धोणाच्या समर्थनाक पक्षाच्या मेन ऑफिसातूच चलिल्ल्या नाटकाची म्हायती मेळटकच प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार थंय गेलो. 128 सुमार कार्यकर्ते आयिल्ले आनीक ते म्हणटाले की सतीश धोणाची गोंयांत गरज आसा आनी ताका दवरपाचो प्रयत्न करा केंद्राक अशें ते तेंची एक इच्छा आशिल्ली. हांवें सांगलें तांकां तेंची कितें इच्छा ती केंद्राक हांव कळयतां. सतीश धोण गोंयच्यान गेलो म्हूण बीजेपी सारक्या मजबूत पक्षाचेर परिणाम जावचो ना अशें सांगून मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट शब्दान वस्तुस्थिती मांडली. उचल बांगडी बीन असो कोणें गैरसमज करून घेवचो न्हय. तो पक्षाक कितें लुकसाणी ना कांयच ना. नुकसान कोणा खातीर फाल्यां हांव खंय तरी गेलो म्हणून नुकसान जाता. आतां पक्ष हो 12 कोटी सदस्य आसलेलो पक्ष. गोव्यात आमी 4.25 लाख मेंबर्स केल्यात. त्यामुळे हे चलपाचो जगन्नाथाचो रथ हो. सतीश खंय तरी बदली केली म्हणजे आयुष्यभर तो हांगा ना अशातली कांय गजाल ना. वेवस्थेतसून परत येतलो केन्ना तरी. सांज मेरेन समीर मांद्रेकार आणि भाजप युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते धोणा खातीर रक्षा मंत्र्याकूय मेळ्ळे. सतीश धोणाक गोंयांत दवरपाक भाजप युवा मोर्चान घेतिल्ले बसकेक कोणूच सिनियर फुडारी नासले. जेडपी वेंचणुके उपरांत सतीश धोणा आड एक गट बरोच आक्रमक जाल्लो. बीजेपीतले चडशे जाण धोणाच्या बदलेचेर खुशी आसात म्हूण सुत्रां सांगतात. धोणान बाबूश मोन्सेराता वांगडा केल्ली इश्टागत तशेंच मिकी पाशेको आनी अशे वादग्रस्त फुडाऱ्यां वांगडा सूत जमयिल्ल्यान ताची बदली चड नेटान जाली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.